दोनूय वाचपांनी आनी सदांच देवाच्या उतरांत आमी कितें पळयता, कितें आयकता आनी कितें समजता की देवाची येवजण आसा आमच्या सगळ्या पासत आनी ह्या संवसारा पासत. तो ते येवजणे प्रमाणे सगळें घडोवन हाडटलो आनी ह्या सगळ्यांक तो आमकां तयार करता. म्हणटच आमी ताका फकत एकूच दिवंक जाय, सहकार. पूण सहकार दिवच्याक पयले सुवातेर आमी आमकां हाजीर जावंक जाय. आमी कोण? आमी कोणूच न्हय. आमी तर पळयल्यार आमच्या जिविताचेर ज्यो आमचे मदें कला आसात त्यो आमी घडोवन हाडलेल्यो आसा, पूण ती तोगोना दुसरी आमचे परस बरी आसतात आनी आमी पर्यंत तातूंत बरी आसलेली केन्ना केन्ना बरी आसना. आमी जाणो आमी सारकींच अशक्त म्हणून मनशां म्हणून आमच्यान कांयच बरेपण दृढपणे जिवंक जायना. हे सगळें देवाचेरूच पातयेवन आसा, ताचेरूच तें अवलंबून आसा. म्हणटच आयज आमी पयले वाचून पळयता कशे भाशेन दावीद तो कोण? सादो एक गवळी म्हणजे मेंढरांक राखता तसलो भुरगो आसलेलो. ताचे बाव बरे बलवंत आसलेले, जिवान एकदम दिपाट, पूण तांकां ताणें विचूंक ना. ह्या साद्या भुरग्याक ताणें विचलो, पूण पळय कशे भाशेन ताका घडोवन हाडलो. तो थंयसर अरण्यांत आसतालो शेळयांक घेवन आनी शेळयांचो बरो परमस करतालो. तो तांकां राखतालो, सांबाळटालो आनी फकत एक रोबोण घेवन तो वागांक, आस्वेलांक आनी येरांक, कोल्यांक धांवडायतालो. आनी धांवडायतालोच न्ही, तांकां मारूनय उडयतालो. भुरगो ही कला देवान ताका दिली आनी तीच कला देवान आनीक फुडें व्हेली. ताका लागून न्हय, देवाचे येवजणे प्रमाणे तें पळयलें आमी. म्हणटच आयज आमी पयल्या वाचपान अशें आयकलां, तो दावीद म्हणटा, म्हाका येदो व्हडलो राजवाडो आसा, हांव व्हडल्या ह्या राजवाड्यान जियेता आनी देव ह्या तोंबूंत आसा. देव म्हणजे ते मानामे ते तोंबून दवरलेले आनी ते आग पेटी नासलेले. लागलो ताका आतां आमी व्हडलें घर बांदूंक जाय. आनी नातानान ताका सांगलें, तुका जाय पळय तशें कर. पूण देवान ताका सांगलें, तूं कोत्ताय? तूं कोण? तूं एक सादो मरे. तुका हांवें सगळें केल्लें आसा, तूं कितें विजय जोडटाय? हांवें तें सगळें केल्लें आसा तुजे पासत, तूं तें विसरो नाकाय. आनी हें देव आमकां सगळ्यांक सांगता. आमी भिवंक फावना भयण भावनो. देवाची येवजणे प्रमाणे सगळें घडटलें, पूण आमी ताचेर पातयेवन विस्वास धरून आमचें जिवीत ताका सहकार करून जिवंक जाय. हें म्हत्वाचें. आनी सायबीण मायन आमकां दाखयलां सहकार कितें पळयतो. पयले सुवातेर आमी कोणूच न्हय, आमी फकत ताचीं हातियारां, ताचीं सेवकां, ताचीं चाकरां. आनी ताणेन आमचें सगळें ताचे उतरा प्रमाणे घडोवन हाडूंक जाय. आमी कितें करतले? तो सांगता, तो उलयता, तो दाखयता, ते प्रमाणे करूंक जाय. हें कशें? दर दिसा आमी जें करूंक जाय तें ताका एकवटून आमी करूंक जाय, तेन्नाच कितें फळदायक जाता. जसो एक फांटो दाखयलेन रावल्या शिवाय ताच्यान आपणांचेच वस्तूंनी फळां दिवंक जायना, तेच भाशेन आमी ताका एकवटून रावल्या शिवाय आमच्यांनी फळां दिवंक जायना. तर भयणीन भावनो, विसरो नाका, जशे भाशेन जेजून आपलें जिवीत चाललें तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां दिसा दिसपट्टे सादया. रातची देवा बरोबर आनी सकाळची उठ्ठना पयलो आनी निमाणो वेळ देवा बरोबर तर आमी सादी ही ताणेन आमकां न्हीद दिलेली आसा. ते न्हिदेन तो आमकां घडोवन हाडटा. ताका ही पुरी आमी सहकार करूंक जाय. ताका एकवटून आमी न्हिदोंक गेलीं, ताका एकवटून आमी उठलीं, आख्खो दीस आमचो ताचे सेवेत चाकरेंत आमी सादतले आनी आनंदांत गोठायेन ताचे आनी शांतीन आमचें जिवीत सादतले. हे भाशेन आमचें जिवीत सादच्याक सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया
दोळे बंद करुया आनी प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सगळें येता, ताका एकवटून आमचें जिवीत सारया, ताका हाजीर जावन ताका सहकार आमी करुया. जें आमी करूंक जाय तें एकदम बरे भशेन करुया, पूण बरे भशेन करच्या ताकाच एकवटान तर आमी करीत तें अदीक फळदायक जातलें. हांव तुमचें सगळें, तुमी म्हजें सगळें हे परी तुमी शुभां फळां दितल्यात म्हणून ताणें आमकां सांगलां. त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत सारया. वो क्रिस्त येण्याचो काळ आयज सोंपता आनी क्रिस्त जयंतीचो वो काळ सुरू जाता. जेजू सगळें आमचें जिवीत सारोवन आमी अदीक आनी अदीक देवा बापाक महिमा दिवया.